वास्को किंवा ऑल गोवा सगळ्या गोंयाभर रिलायन्सान केबल घातलेले आसा आनी रोड फूल कटींग केल्लो आसा आनी ते बी रातच्या टायमार, दिसाचे ना. ऑलरेडी आमी वास्कोन एक एक्सिडेंट जाल्लो, सेल्फ एक्सिडेंट जालो आनी ताका पोतां पडली म्हणून आमी कंप्लेंट केल्ली एक्झिक्युटीव असिस्टंट इंजिनियरा. तेज्या उपरांत तेणें आमकां दाखोवन दिलें हे पळय ताका नोटीस धाडली कोण कॉन्ट्रॅक्टर आसलेलो ताका की तुवें परमिशन घेनासतना हें काम केलां म्हणून, आनी तेजी कॉपी तेणें म्हाका धाडली. जाल्यार अशें करून तेंच्यांनी परमिशन घेनासतना अख्खे गोंयभर आज तेंच्यानी काम केल्लें आसा रिलायन्साच्या कॉन्ट्रॅक्टरान. आनी ताका लागून टू व्हिलर्स पळय आसा तांकां चड त्रास जाता. लोकांक जिवाक धोका आसा. पावसान जाल्यार सामकें सिरियस आसा. फाटल्यान सडनली हांव पडलें आनी फाटल्यान जर गाडी येवन तेकली आनी तेणें जर म्हाका मारलें जाल्यार कितें म्हणटलें. हे रोड जे कटींग केला रिलायन्सवाल्यांच्या कॉन्ट्रॅक्टरान जाता तितले बेगीन तेंच्यांनी बंद करपाचें. ऑलरेडी आमी आटिया मागलेले आसा आनी ते आटिया मागून ना जाल्यार हायकोर्टान आमी केस करतली. आमकां जाय जाता तितले बेगीन ते जितले तेंच्यांनी खड्डे केल्या, तेंच्यांनी ते सिमीट घातला ते बरोबर ना, ते सिमीट घातला तितून स्लीप जाता. खड्डे तशेचे तशे आसा. थोड्या जाग्यार तेंच्यांनी वांकडे तिकडे व्हरोन तसो रोड तेंच्यांनी हे केला आनी रातचेच वेळार काम कित्याक आमचें म्हणणें हें आसा. एट नायट टायमूच तेंचें काम सगळ्यांचें जालां. कित्याक लागून हेचो अर्थ हें आसा की तेंच्यांनी परमिशन म्हणटा तें अजिबात घेवंक ना. पूर्ण गोव्यान तेंच्यांनी काम केलां पण परमिशन तेंच्यांनी घेवंक ना. पण परमिशन घेनासतना आज अख्खो रोड फोडटा जाल्यार तेजी दखल कोणूच घेयना. म्हाका म्हणीन दिसता की हें झिरो करप्शन गव्हर्मेंट जर म्हणटा जाल्यार हें अक्षरशः फटींग आसा. कित्याक तर हेंच्यांनी परमिशन घेनासतना आज गोंयभर कटींग जाता आनी हांकां सुदूच ना. म्हणजे भितूरल्या भितूर हेंच्यांनी सेटींग केलां कितें कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन आनी पयशांची सगळें हें केलें काय कितें. रोड तूं कटींग कर, कोण विचारता मागीर पळोवया, सद्या तूं कटींग करून मोकळो तरी जा मरे, अशें कितें चल्लां काय कितें. म्हाका जाय PWD मिनिस्टर आसा तेणें जाता तितले बेगीन हेजेर कारवाई करची.